गोयच्या पारंपारीक गणेश मुर्तीकारांक गोंय सरकारान एका गणपती फाटल्यान 200 रुपयाचे अनुदान दिवपाचो महत्वपूर्ण निर्णय घेतला। पारंपारीक चिकट मातयेच्यो पर्यावरणपूरक गणेश मुर्तीकला तिगोवन उरची ह्या हेतान सरकारान 2008 गणपती मुर्तीकारांक अनुदान दिवपाक सुरवात केल्ली। पारंपारीक गणपती मुर्तीकारांक आधार दिवपाक एका गणेश मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया मेळटाले। म्हारगायेच्या ह्या काळात मुर्तीकारांक पारंपारीक मातयेच्या गणपतींचे मुर्तीकाम परवडचे ह्या हेतान मुर्तीकारांक अनुदानात 100 रुपयाची वाड करून 200 रुपया दितले अशी माहिती हस्तकला महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हाणें दिल्या। आणि ह्या वर्सा गोंय सरकारान 100 रुपयावयल्यान 200 रुपया केल्या। म्हणजे एक मुर्तीकार जर मॅक्सिमम 250 जर मुर्ती करूं शकता आणि म्हणजे मॅक्सिमम ताका 50,000चे आमचे कडल्यान इन्सेंटीव डिपार्टमेंटा कडल्यान हँडीक्राफ्ट्सा कडल्यान मेळटा। सो 100 रुपयावयल्यान 200 रुपया केल्लें आसा। सो इट इज गूड स्टेप टेकन बाय द गव्हर्मेंट टू सपोर्ट दी लोकल आर्टिजन जे आमचे गोंयकार मातयेच्यो मूर्ती करतात। आनी तुमकां खबर आसतलें की प्लास्टर ऑफ पॅरीस बंदी आसा आनी ह्या आमच्या ट्रेडिशनाक अलायव दवरपाक आनी जे आमचे मूर्ती करपाच्यो ज्यो प्रथा आसा किंवा आमचे ट्रेडिशन आसा हे मुर्तीकारांक सहकार्य करपाचे सरकारचे हे एक प्रयत्न आशिल्लो आनी त्या 200 रुपया केल्ले आसा। गणपतीची मूर्ती तयार जातकीच मुर्तीकारांनी तयार केल्ल्यो मूर्त्यो विक्री करपाचो जागो लेगीत सरकारान उपलब्ध करून दिला आणि मूर्ती विक्री करपाची हमी लेगीत सरकार घेतलो अशें हस्तकला महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडेन सांगला। हँडीक्राफ्ट मार्फत आनी एक तांकां एक अशें एक आमी प्रोविजन करतात एवरी इयर की गोंयांतले खंयचेय मुर्तीकार जर आपले मुर्त्यो डिस्प्ले करूंक सोदता फॉर सेल जाल्यार आमी आज ह्या वर्सा पर्यटन भवनान ग्रावंड फ्लोराचेर ती वेवस्था केल्ली आसा। तांकां सेल करचें पडना, तांकां स्पेसाची गरज पडना, स्पेस आमी दितात। आमचे स्टाफ थंय तांची मुर्ती आसा त्यांच्या प्रायसान ते लोकांक विकली वता। सो तांकां एक आनीक एक सवलत जाता की मुद्दाम जागोची गरज आसना किंवा थंय कोण विकपाक बसपाक दिसभर तांकां दवरपाची गरज आसना। सो मुद्दाम लोकांनी ह्यो मुर्त्यो ज्यो म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगून दिसता की मातयेच्यो ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो मुद्दाम जावन पर्यावरणाकूय बरें आनी जी आमी मातयेची मूर्ती जी आमी ट्रेडिशन आसा की गणेश पुजा आनी गणेशाची मूर्ती जी आमी करता ती मातयेची घेवची अशें आनी ह्या आमच्या लोकल आर्टिसना कडल्यान घेवची अशें एक सगळ्यांक एक मागणी। गोयच्या मातयेंतली पारंपारीक कला तिगोवन गोयच्या गणेश मुर्तीकारांची उर्बा वाडोवया आणि पंचमहाभूतांपैकी मातयेपासून तयार केल्ल्या गणपतीचे मूर्ती पूजन करून पर्यावरण पूरक चवथ साजरी करूयात। गणपती बाप्पा मोरया, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।